आज परत एकदा हा वाटकुळ्या सड्यार आयिल्लो आसा. ह्या सड्यार भोंवपाक म्हटल्यार खूब कठीण जावन आसा, कित्याक हो खूब व्हडलो जावन आसा. पळोवया खंय पावता ते. काही मित्र आयले आमचे, तांकां मेळपाक आयल्या. ते आमच्या चळवळीक पाठिंबो दितलो अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. सरया फुडें, तांकां मेळया. आज तेंचे कडेन काही गोश्टी उलोवया, तेंचे काही गोश्टी आयकुया, तांकां काही गोश्टी आमच्या मेळावली बद्दल सांगुया. चलता, खूब चलप आसा, खूब वयर वयचें पडटलें. वाट ही चळवळीची, आमी कशेंच रावचे ना. जिंकू किंवा मरू, आमी कशेंच रावचे ना. राम मेळेकर हांव रावता शेळवाड्यार. IIT कित्याक नाका अशें तुमकां सांगूंक सोदता. आतां 75 पासून सादारण 40-45 वर्सां जालीं. त्यानंतर लोकांनी मदीं बऱ्याचशा जाणांनी नांवां जमनी करपाक कलेक्टराक, डेप्युटी कलेक्टराक अशें एप्लिकेशन मामलेदाराक दिलें. कांय जाणांक ऑर्डरी मेळ्ळ्यो, पूण तेंच्या नांवार तशें कांयच एक सुद्दांच्या उताराक सुद्दां नांव घातलेलें ना. बाकीच्या लोकांनी केलें, पूण तेंची कांय थोड्यांक उत्तरूय मेळ्ळें ना. 2006 सालान आमी ही देवस्थानाची जागा आमी सेपरेट प्लॅन काडून 41,000 स्क्वेअर मिटर आमच्या देवस्थानाक दिवची म्हणून 2006 सालान एप्लिकेशन कलेक्टराक केलें. तेजें उत्तर आमकां कांयच दिवं नासलें. आनी ह्या दिसांनी जेन्ना आमी ही चळवळ चालू केली की गव्हर्मेंट घेता म्हणून, तेन्ना आमकां त्या हेजें उत्तर दिलें. दुसरी गजाल, हें न पळयता, ह्या जमनीन लोक कितले आसा हें न पळयता, त्या लोकांक कितेंच न सांगता जो 75 सालान जो प्लॅन केला आनी तेजेर गव्हर्मेंट म्हणून सगळें घातल्या, ती खरीच घातल्या काय चुकीन घातल्या काय आनी कितें मिस्टेकी भितर जाल्या ह्यो न पळयता ही जमीन जी आतां गव्हर्मेंटान त्या लोकां कडची काडून घेवपाचो प्रयत्न केलो आतां सर्वे करून, आनी IITच्या ताब्यान दिली 10 लाख स्क्वेअर मिटर. ते 10 लाख स्क्वेअर मिटरीन बऱ्याच कुटुंबाची जागा वयता, ते निराधार जाता. हितून मुरमणे गांवचे ST लोक म्हणजे गावडे जमात हेंची काजू बऱ्योचश्यो आसा. सगळे 67-1 येता, चडश्यो काजू तेंचे आसा, बऱ्याच कुटुंबाचे आसा. त्याशिवाय 74 नंतर तेंच्यानी सर्वे केलो. त्या हितूर कंप्लीट लोकांच्यो ह्यो बाकीच्या गांवांतले जे लोक आसा, बैलीचे आसा, कोतोड्याचे आसा, शेळगांवांतले आसा, ह्या सगळ्या लोकांच्यो काजू भितर येता. ह्या लोकांक साद्या शब्दान सुद्दां कोणीच कांय सांगलें ना. लोकांनी पंचायतीन विचारलें, पंचांक विचारलें, सरपंचाक विचारलें, सेक्रेटरीक विचारलें, तरी ते सांगता आमकां ह्या विशयी IIT विशयी
जमीन घेण्याविषयी काय कोणी सांगलेलें ना. तशेंच ह्यो लोकांच्यो ज्यो जागा आसा, राजू आसा, म्हणजे जें उत्पन्न तांकां वर्सांसून 20-25 हजार मेळटा, तेणू कितें एक पेन्शन सारकें म्हणजे तांकां उत्पन्न मेळटा तें तेंचें नश्ट जातलें. हें उत्पन्न जमीन तेंच्या ताब्यान आसप म्हणजे तांकांच न्ही तर तेंच्या भोंवतणल्या कुटुंबाक सुद्दां तेजो पेन्शन ह्या रुपान म्हणजे जें वर्साक उत्पन्न मेळटा हें पेन्शन रुपान तांकां मेळोंक शकता. तेंच्या कुटुंबाचे फुडले आसा पिळगे त्या पिळगे सुद्दां. त्याच प्रमाणे ही जी काजी आसा ती वयर जंगल आसा भोंवतारी जे 5-6-7 वाडे आसा हांगा दामशें धरलें, हांगा दुयेली धरली, मुरमुणे ह्या वाड्या मदलो हो परिसर आसा आनी 6 वाटांनी स गांवाच्या मदीं ही जागा आसल्या कारणान सगळ्याक सादारण 8 झऱ्यांचें हें स्तोत्र आसा. ह्या दोंगराक झरे व्हांवता. त्या झऱ्याचे लोक आतां तरी गोवोरमेंटान कांय लोकांक नळाचें पाणी हें दिवपाचो प्रयत्न केला, जाल्यार पयलीं लोक ह्या झऱ्यांच्याच उदकाचेर एप्रील मे ह्या म्हयन्यांनी जगताले, तें उदीक खाताले. तो सुद्दां आमच्या उत्पन्नाच्या लोकांचें आसा तें काडून घेवचें न्ही हे खातीर आमी चळवळ केल्ल्या. हे खातीर आमकां ही IIT हांगा जाल्ली नाका. नमस्कार, म्हजें नांव जावन शशिभम शिवोलकर, शेय मेळवली सत्तरी गोवाचो हांव. IIT प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट हो मेळावली गांवांत येवपाचो आसा आनी ताका आमी अपोज करता. आमचो खर अपोज आसा ताका. कारण जावन आसा की ही जी एरिया मेळावलीची आसा ही ESAच्या अंतर्गत तितून नेमलेली आसा. ESA इको सेन्सिटीव एरिया आनी इको सेन्सिटीव झोन ESZ ह्या दोनूय हितून येता. आनी जेन्ना ESAन येता तेन्ना अशें म्हणणं जाता आसा की तेंचे 3-4 नॉर्म्स आसा. तितून एक नॉर्म आसा की 20,000 स्क्वेअर मिटरचे एबाव थंयसर कन्स्ट्रक्शन करूंक शकना. आनी IITचे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसा RTI थ्रू आमकां मेळ्ळो आसा, थ्रू तेंचे नोडल ऑफिसर, तितून बरयल्लें आसा की 40% ऑफ दी एरिया वील बी अक्वायर्ड. आतां जेन्ना 40% एरिया वील बी अक्वायर्ड फॉर दी कन्स्ट्रक्शन म्हणटा तेन्ना ऑलरेडी तेंच्यांनी 10 लाख स्क्वेअर मिटर जें आमकां विचारनासतना, पंचायतीन सुद्दां आमकां कळयनासतना, ग्रामसभेन कांयच हेजें उल्लेखन करनासतना प्रॉपरली हे घेतलेलें आसा. आनी 40% म्हणटा सद्या 10 लाख घेतल्यार जो 4 लाख डिरेक्टली जाता. आनी 4 लाख आनी 20 लाख तुमी रिलेट करूंक शकतले डिरेक्टली. जाल्यार 4 लाख 20 लाख जेन्ना म्हणटा 20,000 स्क्वेअर मिटरची एबाव वता, सो ताज्या खातीर हे इलिगल जावन आसा. आनी त्या येवजी हे एरियेन पेरेनियल सोर्सीस ऑफ वॉटर म्हटल्यार स्प्रिंग्स, वेल हे सगळे आर्ट आसा. जेन्ना पेरेनियल सोर्सीस ऑफ वॉटर आसा तेन्ना थंयसर अशें मानतात की एनवायरमेंटलच्या अस्पेक्टान थंयसर कांयच कन्स्ट्रक्शन करूं नजो किंवा थंयसर जे ग्रावंड वॉटर आसा ते टोटली डिप्लॉय जातले. आतां जी ही पंचायतीन आमकां विचारनासतना जो निर्णय घेतला हातून इनिशियली तेंच्यांनी ग्रामसभा आपयल्ली. फक्त एक वाड्याच्या मुरमुणे म्हणटा त्या वाड्याच्या लोकांक आपयल्लो आनी तितून फक्त 25 लोक आशिल्ले. 25 लोकांनी ताका सरळ विचारलेलें की बाबा हे IIT म्हणटा तें प्रकरण कितें. ताका सुद्दां तेंच्यांनी प्रॉपरली कांयच उत्तर दिवंक ना. सांगलें की डेप्युटी कलेक्टराक तेंच्यांनी कळयतलें आनी तेंचेल्यान एक स्पेशल ग्रामसभा ऑर्गनायज करतले. बट ते अजून पर्यंत जाल्लें ना. त्या कारणान आमचे गांवचे लोक अजुनूय काळखान आसा हें तुमकां आमी सांगपाक सोदता. आनी जो हो चळवळ आमी सुरू केल्लो आसा हो आमी असोच चालू दवरतले आनी हेका तुमचो पाठिंबो जाय अशें आमी तुमचे कडेन मागता. पुराय गोंया कडेन आमी मागता. नमस्कार. नमस्कार, माझे नाव सलीम शेखर मेळकर, खेळ मेळावली गावातली हांव. आता तुमकां थोडीशी माहिती पडल्या IIT पर्यंत जाता. पयलीं आमी हांगा देवस्थान कितें कितें कार्य जाता, कसले कशें आमचे सण जाता, गांवकारांचे कसली कशी हांगा देवा उपास घेवता त्या बद्दल थोडी म्हायती दिता. सगळ्यात पयलीं जाता जेन्ना पावस चालू जालो तेन्ना फाटल्या दिसांनी आमी जात्रो म्हणून आमी हांगा साजरो केलो. जात्रो म्हणजे अशें 5 वाड्यांचे लोक हांगा येता, ते गांवकार आनी बाकीचे गांव मंडळी आहा ते येता हांगासर आनी हांगा उपास घेता. आनी उपास घेता तेन्ना जितली भाजी मेळटा हांगासर ह्या आमच्या ह्या सरावंडींग एरियेक ती सगळी भाजी एकठांय करून जेवता. आनी हे सगळे उपरांत आतां मीठ घालप ना, आमची अळणी करून ती देवाक उपार म्हणून करप. आनी जेन्ना जल्मी जेन्ना सगळे जाण येयले ती भाजी तयार केली काय आमी हांगासर 70 वाडयो करता. 70 देवाक म्हणून सगळ्या जडचे मेळावली देव आहा 70 वाडयो करून सगळ्याक करता.
आणि ते दवरता आमी पल्ले खोल्या करमळाचे जे झाड आसा करमळाचे त्या करमळाच्या खोल्यांचेर दवरता सगळे. हे जाल्या उपरांत आमी कितें करता आमकां जी सरावंडींग केल्ली आसा ते सरावंडींग 4 शिमो लागता. सो 4 शिमेनी 4 कडेन दातरो पावता पडटा आमकां. जे त्या शिमेक 4 शिमेक एक बोंडलाची बोंडलाची शीम लागता. हे सायडीन आमकां कुंभारवाड्यार ते दो वायर लागता. हे सायडीन आमकां हेजी लागता धामशार थोड्याची धामशार आणि एक मुरमुणे एक काट्या पाणी झाड लागता. असे 4 कडेन आमकां दातरो घेवन वयचो पडटा. आता ती IIT जेन्ना बांदता जेन्ना तेंच्यांनी बांदपाक जी प्रपोज लँड केल्या तेन्ना ती एक आमचो दातरो घेवन तो आमी ह्या खोडवार म्हणटा ते म्हणजे धामशा खोडवार वयपाक आमकां वाड आसा ते आमकां पांय वाटून वयची पडटा. आणि ती भांगल्या उपरांत आमकां ते कार्य करून मेळटलें नासलें मागीर कित्याक तेंची जी एरिया आसा हांगासरल्यान खूब कवर जातली आनी आमकां तो दातरो हो वता आमी पावयतात. हो कित्याक पावयता की जे 4य शिमा आसा ते थंयसरले ते आमी वचले वता करतात की आमकां राखण दी म्हणून की जे कोण राखलेलो घर तांकां लागून आमकां ह्यो करचें पडटा. आनी हे जाणटे पयलीं करताले तशेंच आतां आमी करता. ह्यो आमचो जालो दातरो. तेज्या उपरांत परत मागीर आमचे शिमगो आसता. शिमगोत्सवाक आमी 7 दीस आमकां थंय कंटिन्यू आमचे शिमगोत्सव चलता गांवांनी. तेज्या भायर आमचो मागीर आमचे हे आसता कालोचो वर्धापन दिन आसता. त्या वर्धापन दिनाकूय देवीचो वर्धापन दिन आसता. कालो हांगा 2 दीस साजरो करता. ह्यो अश्यो आमच्यो कांय गजाली आहा तेका आमकां मागीर खूब इफेक्ट जातलो आमकां करपाक मेळना. इवन फाल्यां कोणाचे गली गांवांत जे जालें गांवांनी स्पेशल गांवांत एका वाड्या वयली आमची नाटकां आसता. त्या नाटकांक जो मागीर प्रॉब्लेम जातलो करपाकूच प्रॉब्लेम जातलो. ताका लागून हे आमकां खूब प्रॉब्लेम जातले मागीर फुडें फुडें. आनी ताका लागून आमकां IIT नाका सांगता ह्या एरियेक कित्याक ही देवळाची एरियेक खूब देवळां आसा. हांगासर वागोळ देव म्हणून आसा तो ह्या चड्याच्या नांवान आमी तुका हें करता. तसोच हांगा एक भगवती मोन्या भैरवाचो उपाय म्हणून येता. जे गावडे लोक आहा ते मोन्या भैरवाचो उपाय म्हणटात. ते कितें करतात ते त्या चड्याचेर वचून तांकां रातचे जेवचें पडटा. जे आतां IIT तेंणी प्रपोज केला पळय बांदपाची एरिया दिल्या त्या थंयसर तांकां वचून जेवचें पडटा. मागीर तेंची जी वर्साची जी परंपरा आमची आसा देवस्थानाची की ह्या गांवकरी मंडळींची ती मागीर परंपरा थंयसरी क्रॅश जातली. आनी हेजो मागीर धोका येवं शकता आमकां. तेन्ना हे खंय दिश्ट जातलें मागीर आमकां फेस करपाक. सो हेका लागून आमकां खूब वायट दिसता. आनी ही IIT आमकां नाकाच खरें म्हणटा. देव बरें. एज अ हॅरेसमेंट आमी जेन्ना आतां मुवमेंट हो सुरू केला आमकां पयलीं सगळ्यांत फर्स्ट जेन्ना आमी 2 गांवांत गेले आनी आमचें कितें कितें आसा म्हटल्यार IIT प्रपोज तो कित्याक नाका हें सांगपाक प्रयत्न केले नंतर रोखडेंच आमकां पुलिसाची नोटीस येवपाक जाय. नोटीसीन म्हटलें की एज अ प्रिकॉशनरी क्रिमिनल एक्ट सेक्शन 149 अंतर्गत आमकां आपयला म्हणून आपूण तेंच्यांनी सांगलें की तुमी मिटींग करपाची आसा दॅट टू इन फ्युचर. आनी ते आमी केन्ना कोणाक पॅम्पलेटू हाडूना आनी केन्ना आमी बॅनरूय करूं नाशिल्लो. बट तेंच्यांनी अशेंच आमकां आपयलें म्हटल्यार दॅट वॉज टोटली फॉल्स. ताज्या नंतर कितें केलें 2-3 फावट अशे 12-15 जाणांक आपयलो. आनी मागीर जेन्ना आमी मिडिया कॉन्फरन्स आपयलें मिडिया हांगा रेडी आशिल्ली सडनली PI आयलो तेजे सोबत तेजे सगळे कॉन्स्टेबल्स आयले आनी म्हाज्या सोबत आनी 3 जाणांक डिटेन केलो पुलिसेन. आनी सिमिलरली बाकीच्या लोकांक हॅरेसमेंट म्हणून ट्रान्सफरूय केल्यो. बाकीच्या लोकांक म्हणजे आमचे जे हांगासरले लोक आसले जे हेल्थ डिपार्टमेंटान काम करताले तेंची ट्रान्सफर करपाक चालू केल्यो. कोणाक कांटना मारलो, कोणाक लिट्या मारलो, कोणाक पेटे मारले, अशें करून तेंची हॅरेसमेंट करपाक चालू केलें. म्हणजे त्या कारणान आमचे गोंयचे गांवचे लोक आसा तांकां खंय तरी दबाव येतलो आनी हें फाटीं सरतलो अशें तेंच्यांनी चालू केलें. खूब वायट गजाल कित्याक जे हक्क दिलो आमकां ती झगडपाक कित्याक बरोबर आहा तूं घाल्यार तुमी आमकां उलोवपाक हक्क दिला तो काडून घेतला आमी गांवकार आहलो. ताका लागून लोक आतां ते भियायले पयलीं पूण आतां लोक ते भियोना. आतां सगळे लोक म्हणटा की तुमी जा आमी आतां सगळे फुडें सरले आमकां ह्या प्रकारचो आमचो विरोध करूया आमकां. ताका लागून लोक आतां सगळे फुडें सरले आनी हॅरेसमेंट आतां कितलें केलें आनी भियोच ना म्हणल्यार गांवांतल्या लोकांनी हें पक्की जाल्लें आमकां. खंय तरी आमकां कळटा की आमचे फंडामेंटल रायट्स आहा ते खंय तरी चिड्डून उडयल्या मुड्डून उडयल्या.
आणि हे जेन्ना जाल्ल्या कारणान आमी ओगी रावचे ना आणि ही चळवळ आमी सुरूच दवरतले. माझे नाव अर्जुन बावडू मेळकर, रावता पैंगिणे, वीज पंचायत बोली वार्ड नंबर 7 नंबरचो हांव पंच. हांव सुरू 7 फावटी निवडून येयला. राजकारणांत खूब वर्सां आसा हांव. तेन्ना हे ITI जाता न्ही, लोकांनी सांगलां कितें म्हाका की ITI करून दिवं न्ही. लोक आमचे गांवचे सगळे पाठिंबा आहा म्हाका. त्या लोकांनी सांगलां की ITI करून दिवची न्हू. ITI केल्या बद्दल लोकांक त्रास जातले, जमनी वयतल्यो, खूब कितें घडटलें आनी ते लोक येतले आमकां त्रास जातले. अशी खूब काही गोष्टी घडटल्यो आनी जेन्ना आमकां जेन्ना त्रास जाता तेन्ना आमकां त्रास तेंच्या पासून भोगचे पडटले. अशे खूब त्रास जाता तेन्ना ही ITI आमकां नाका. पयलींचो उल्लेख केलो कोणी ओपोज केल्यार ITI थंय येतली, IIT थंय येतली. IIT युवा म्हणजे गोंया राज्याक फेदर इन द कॅप. हांव थंयचो आमदार आसलो तरी बी कांय भायले लोक आनी कांय NGO तांकां भडकयता. हांव एकूच तुमकां सांगता की थंय एक देवळ आशिल्ली, शिगमो कालव जातो, ती पूर्णपणे एरिया ती भायर दवरपाचे एक 40,000 स्क्वेअर मिटराची प्रपोजल ऑलरेडी चालू आहा आनी ते फुडल्या कॅबिनेट नाल्यार येता ते कॅबिनेटीन करून अडजॉयनिंग आमी हे घेतले. आई एकटो जो कोण सगळ्यात वाद करता एकटो मनीस आहा, तो मनीस 1 लाख गव्हर्मेंट स्क्वेअर मिटर तेणी एनक्रोच केल्ले आसा आनी ते बी तेजेर बी इन्क्वायरी घातलेली आसा कित्याक वी वील टेक दॅट 1 लाख स्क्वेअर मिटर बॅक. देवस्थानाचो विशय मांडून स्वताच्या स्वार्था खातीर काही लोकांच्या स्वार्था खातीर जमीन कोणाची कितें गेला तांकां रिहॅबिलिटेट करपाची गरज आहा. जमीन वचूंक ना कित्याक ती रेव्हेन्यू लँड आहा. काही लोक थंय उत्पन्न घेताले सेम काही एरियाचे लँडान आनी एक खडप अशी एक जमीन आशिल्ली इज अ प्लॅटो. not going to come cutting all the trees. IIT will come where the plateau is there. So basically it is 12,45,000 square meters. One individual in connivance with the local talati, jenna survey jatali, that fellow deliberately kept that 1 lakh square meter aside. Otherwise this temple issue would have not cropped up. पयर हांव गांवच्या लोकांक घेवन, कलेक्टराक घेवन, सगळ्यांक घेवन मुख्यमंत्री ब्रीफ करून ती एरिया कशी भायर काडप तेच चल्ला सर्वे. IIT युवा 70 आनी उसगांव आनी सांखळी आनी परिसर मतदारसंघाचे डेव्हलपमेंट न्हू, आख्खे गोंयचे डेव्हलपमेंट आनी गोंयचे इंटरनॅशनल मॅपाचेर एज्युकेशन हब म्हणून गोवा डिक्लेअर जावपाक जाय आनी एक प्रगती. हांव त्या एरियाचो आमदार आसा म्हणून हांव सांगता इट इज वन ऑफ द हायेस्ट इन्व्हेस्टमेंट इन द लास्ट 10 years in the state of Goa, approximating about 3,200 crores over the period of the next 4 to 5 years. The commitment from the IIT is to spend in Gureli itself 2,200 crores over the next 2 years. It is a benefit to the people of Gureli. हे जे लोक जे सांगता फक्त संडास धुपाक आणि इतर हे बेश्टे फॉल्स प्रोपगेंडा. आणि एक सांगता NGO हा ताका दिसता तो अरविंद केजरीवाल जातलो. तो हे अरविंद केजरीवाल जावंक जाय जाल्यार इलेक्शनाक रावंक जाय. पंचायत इलेक्शन आसा, जिल्हा परिषद इलेक्शनाक रावात. पॉलिटिक्सान बी हांवें खूब वर्सां काडली. जन्माक आयला तेन्नाच्यान म्हाजे वडील राजकारणान आहा. 70 कितें आहा ती आनी कदंबा महामंडळ पासून तेणी चालू केल्ले आनी इतर काही गोष्टी तुम्ही कला अकॅडमी पळया, युनिव्हर्सिटी पळया, तेणीच केल्ले, म्हाज्याच बापायन केल्ले. And my father is not some ordinary person who has developed ECGL, Automobile Corporation of India, Verna Industrial Estate, name it, his name is there on the plaque. आणि हे जे आयजचे भुरगे जे येता 18 ते 20 वर्साचे आणि तांकां उजो गेले तेल्ला म्हण सांग. उजो येता तेन्ना पळयली जी IIT हा, हांव जो पर्यंत ते राजकारण करता 70 ते उबे करून दवरतलो. जो कोण पोटेन्शियल म्हाका दिसता मोर दॅन there will be tremendous if 5,000 people are going to be staying there at one given point of time over the next 5 years. Just imagine what is the type of employment it can create to the youth, and clean and green without any problems. And we are also there, no, to monitor what is happening.